गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेंत गुट लावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडयल्ल्या दुबावीत आवयक केली अटक। गुन्यांवाची दिली कबुली। मांद्र्यांतल्यान बेपत्ता जाल्ली आरती गोपाल हामल, पिराय 36 वर्सां। ही नेपाळी तरणाटी शिवोले सांपडली। सोयऱ्यांनी कागाळ केल्या उपरांत फक्त 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी लायलो सोद। काँग्रेसीचे दोनूय लोकसभा उमेदवार आयज जातले जाहीर। प्रदेशाध्यक्ष विरोधी पक्ष फुडारी रावतले दिल्लीत बसकेक हजर। पणजेचो महापौर म्हणून चवथे फावट रोहित मोन्सेराताची जाली निवड, तर उपमहापौर पदाचेर संजीव नायकाची निवड। पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लॅन मद्राच्या हाजेरेत जाली घोषणा। गोरवांच्या तस्करी प्रकरणात केपें पुलिशेन दोगांक केली अटक। तस्करी खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त, फुडलो तपास चालू। सात गांव एकठांय येवन मनोवपाची परंपरा आशिल्लो ठाणे 70रीचो घोडेमोडणी उत्सव अंदू 29 मार्चाक। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेंत गुट लावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडयल्ल्यान चंदगड महाराष्ट्राची दुबावीत आवय प्रियंका फर्नांडीस हिका पुलिशेन अटक केली। चौकशे उपरांत आवयन गुन्यांवाची कबुली लेगीत दिल्या। पुलीस निरीक्षक नाथन आल्मेदा हांच्या मार्गदर्शना खाला फातोड्या पुलिसांनी तपास केलो। आता एक धक्कोदायक बातमी। बड्डे मडगांवां एका कॉम्प्लेक्साच्या दुरिगाच्या फाटल्यान प्लास्टिकाच्या पोतयेंत रॅप करून दवरिल्ल्या अवस्थेत 1.5 म्हयन्याची सान चली सांपडली। थळाव्यांनी ताका पळयल्या उपरांत पुलिशेन कळीत केले। थिंग बायला रडटा तें आयकून हांवें त्या नेबरां उठयली आनी बाबा मातशें वसाय रे म्हणलें थिंग हें करून एकल्यान बाड्यान उडी मारून गेलो थिंग भितर हें करून आनी ते बेबी मागीर म्हाका दिलें कित्याक तेका उडी मारून येवपा जाय आसलो न्ही। मागीर हांवें बेबी घेतल्यान येयलें मागीर तेणें व्हेलें तें वयर येयलें आनी आमी चिंतता येता पुलिशेक कंप्लेन करपाक। पुलिशेक कंप्लेन करता म्हणल्यार हें करता म्हणल्यार पुलीस येयली पिंक हें घेवन पिंक फोर्स हय। मागीर थिंग सकयल येलें त्या भुरग्याक आनी मागीर बाबा ती सोडून बायसून येयले आमगे आमी ना कितको गेले कोण भूत येयली बापूय सांगता भूत येयली खंय भुतान येता घर दांपून आसतना आख्यांची। सो बेबी घरांतू काण थिंग बायलां ग्रीन पोतयेंगान ते सनाका हे फोटो आहा ग्रीन पोतयेंगान थिंग दवरलें आनी रडटालें। बरें जालें सुणी येयली नाय आनी कावडे येयले नाय तेका भुरगीं जालें आनी 2 म्हयन्याचें बेबी गर्ल न्हू बेबी गर्ल। ही आत प्लेस खंयची बोड्डा बोड्डा अरोरा एस्टेट। नांव कितें? चलयेक सध्या वैजकीय निरीक्षणा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दवरला। पुलिसांनी चलयेच्या आवयक आनी बापायक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपा खातीर ताब्यात घेतिल्ले। स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्या उपरांत आवयन आपूण जावन हो प्रकार केल्ल्याची कबुली दिली। आयज सकाळी बोड्ड्या फातोड्डा हांगा मनीसपणाक नजवणारी एक घडणूक घडली। जातूंत भितर एका आवयन आपल्या 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाक गुट लावन आपल्या घराच्या कांय अंतराचेर आशिल्ल्या एक अज्ञात जाग्यार व्हरून उडयलें आनी ती आवय परत आयली। मागीर ते भुरगें जेन्ना रडपाक लागले तेन्ना शेजाऱ्याच्या लोकांनी ताका वचून हाडलें आनी पुलिसांक कळयलें। पुलिसांनी रोखडेच तपासा खातीर आवयक आनी बापायक व्हेलो आनी आवयन लास्टाक कन्फेस केलें की आपणेच त्या भुरग्याक थंय उडयलें। सद्या ही आवयक पुलिसांनी ताब्यांत घेतली आसा फातोड्डा पुलिसांनी आनी ताचो फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलगणेकर। मांद्र्यांतल्या ओशो हिलिंग सेंटरांतल्यान बेपत्ता जाल्ली आरती गोपाल हामल, पिराय 36, ही नेपाळी तरणाटी शिवोले इश्टिणी वांगडा सांपडली। नेपाळांतल्या धनगडीचे महापौर गोपाल हामल हांची ती धूव तिच्या सोयऱ्यांनी कागाळ केल्या उपरांत फक्त 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी तिचो सोद घेतलो। 36-year-old girl Aarti
she was reported as missing. So a complaint was received yesterday at Mandre police station, and as soon as the complaint was received, we had lodged a missing report in Mandre police station, and special teams were formed to trace the missing girl. The information at that stage was that the girl is a resident of Nepal, and she was visiting Goa as a tourist, and the information said that she was last seen at a wellness resort in Mandre. So during the course of the inquiry, several CCTV cameras were looked into. Search parties were formed specially to visit all major hospitals of Goa. All through the night, these search parties were visiting beaches and shacks just to trace the missing person. And fortunately, because of the continuous efforts by the team of Mandre police station, the missing girl was traced this morning, and we are happy to report that she is fine, and the necessary NGO support has been provided to her. First aid has also been given, and if there is any need, then as the need will arise, we will also take necessary legal action if required. All through the search operation, the family members of the missing person were in touch with Goa police, and they were being updated, and updates were also being taken from them, so that there is no communication gap of any sort. And because of all these efforts, we were able to successfully conclude this operation. And I would specially mention the good work which has been done by SDPO Perne, Mr. Juba Dalvi, and by PI Mandre and his entire team. काँग्रेसीचे लोकसभा वेंचणुकेंतले गोंयांतले दोनूय उमेदवार आयज निश्चित जातले. काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीची बसका आयज सांजे दिल्लीत जातली. ह्या बसकेक हाजर रावपा खातीर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आयज सकाळी दिल्लीत दाखल जाले. काँग्रेसीन उत्तर गोंया खातीर आदले केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी सरचिटणीस विजय भिके हांची, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान सद्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दीन, आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी सरचिटणीस विदियातो फर्नांडीस हांची नांवां वेंचणूक समिती कडेन धाडल्यात. ह्या नांवांचेर विचार सुरू आसा. आयज ह्या नांवांचेर मोहर बसपाची शक्यताय आसा. सगळ्या गोंयकारांक सगळे गोंयकार जे आसा ते वाट पळयता ते म्हटल्यार काँग्रेसीच्या लिस्टीक. काँग्रेसीन अजून पर्यंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आपले उमेदवार जाहीर करूंक ना. पूण अशी खबर मेळटा की आयज सांजची संक सुमार काँग्रेसीची मिटींग जी आसा ती स्टार्ट जातली दिल्ली हांगासर. केंद्रीय समिती, काँग्रेसची केंद्रीय समिती जी आसा ती मिटींग आयज सांजची संक सुरू जातली. त्या मिटिंगेक अमित पाटकर, युरी आलेमाव हे सगळे हजर आसतले आणि आयज चर्चा जावन आयज रातची उशिरा कदाचित काँग्रेसीची लिस्ट जाहीर जावंक शकता. आणि जशें काँग्रेसीन सांगलां तशें उत्तर आनी दक्षिण गोंयाचे दोनूय उमेदवार ते वांगडाच जाहीर करतले आणि आयज कदाचित हे दोनूय उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजे. पणजेचो महापौर म्हणून चवथे फावट रोहित मोन्सेराताची बिनविरोध निवड जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची तिसरे खेपे बिनविरोध निवड जाल्या. बुधवारा सकाळी पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लॅन मदराच्या हाजेरेंत ही घोशणा जाली. We want to continue with all the work that we started on initially. For example, also our CCTV building had taken some time, but now you've seen they've started the leveling work. That also has not been done for the past 15 years. So we want to resolve the entire Prasad Commerce area, and we want to put up a new corporation building. Now, projects like this will go a long way towards stabilizing the corporation's finances also. Our plan now for the corporations to be totally self-sufficient. We want to eventually want to reach a point where I want to lower taxes for the whole city. But to do that, now I need to take control of all the properties that we have currently also. And all our properties have been in some sort of litigation with the other. So now we are making good progress when it comes to settling all of those issues. We are working on the market, third phase of the market, we want to get that resolved. And we want to do a national theatre, we also filed for eviction and the Muta Act. So we want to resolve all of those issues. In the meantime, we want to start, we actually want to progress on everything also.
गरवांच्या तस्करी प्रकरणात केपें पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या. हातूंत पुलिशेन मोहम्मद सदीक आनी लिखायत बेपारीक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. असोळडा केपें हांगा काल राती एक मोठी घटना घडली. 2 जाण युवक मोहम्मद सिद्दीकी आनी लियाकत बेपारी हांकां खंय तरी बैलाच्या तस्करीच्या डावटा खाली केपें पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. स्थानिकाच्या म्हणण्या प्रमाणे हे 2 जाण युवक जे आसा तांदोरचे, जेन्ना हे गाडयांक हे बैलांक भरताले तेन्ना खंय तरी स्थानिकांक डावट येयलो हे स्लटरिंगाक व्हरता काय असो. मागीर ते स्थानिकांनी वचून तांकां विचारतकीर जो डावट आसलेलो तो खरो जालो आनी स्थानिकांनी केपें पुलिसांक फोन केलो. केपें पुलीस येवन हे युवक जे आसा 2 जाण तांकां अरेस्ट केले. तेंची गाडी जप्त केली. तशेंच आतां फुडलो जो तपास आसा हे केपें पुलीस करता. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शिगम्याच्या निमतान आजून लेगीत साबार परंपरा तिगोवन दवरिल्ल्यो आसात. हातूंतलीच एक म्हत्वाची अशी परंपरा म्हटल्यार ठाणे सत्तरींतले घोडेमोडणी उत्सव. 7 गांव एकठांय येवन हो उत्सव मनयतात. ह्या वर्सा मार्चाच्या 29 तारखेक हो उत्सव जावपाचो आसा. दगोली ठाणे गांवचे घोडेमोडणी शिगमोत्सव काल माघ पौर्णिमेक सुरवात जाता आनी काल आमी होळी हाडून पौर्णिमेक होळी हाडून हांगा दवरता आनी आयज पाडव्याची ती होळी घालता. होळी घातली की सगळे गांवचे लोक येवन ती होळी घालता आनी मागीर होळी जाली की आमचे सांजचे चोरोत्सव जाता. ते चोरोत्सव अशे पारंपारीक अशे झाडाची पानां बांदून ती चोरोत्सव जाता आनी ते चोरोत्सव सगळ्या गांवांत मागीर अशे पुजा फिरता आनी तेची लोक बरोबर पुजा करता. ते दुसरे मागीर रोमटामेळ जाता. रोमटामेळ तसोच गांवांनी सगळ्या गांवांनी भोंवता आनी रोमटामेळ जाता. चवथ्या दिसा व्हड हे जाता करवले आमच्यो. करवले जवळ जवळ सांजच्यो नासता 4-5 अशी नासता आनी त्यो तश्योच पयलीं अशे मुख्य म्हण माननीय गांवकार आहा, गांव मानाचे कोण आहा तेंगेर पयलीं वयता आनी मागीर एकेन सगळ्या गांवांत भोंवता. जवळ जवळ दुसरे दीस पासून 5वो दीस पासून जे कार्यक्रम चालू आसता. 5व्या दिसा सांजचे जवळ जवळ 7-8 ते हे जाता विसर्जन जाता त्या प्रोग्रामचे. आनी परत म्हणजे 6व्या दिसा मुख्य सण म्हणजे घोडेमोडणी. ते घोडेमोडणी 6व्या दिसा सुरू जाता. ती घोडेमोडणी 7 गांवचे घोडेमोडणी म्हणटा. हे 7 गांवचे घोडे हांगा येता आनी ती घोडेमोडणी पयली सुरवातीक आमचे ठाणे गांवचे घोडे पळय आहा ते ठाणे देवळांत तयार जाता. ते घोडे अशे आसा की तेंचे ज्यो कुलदेवता ह्या गांवांत 4 आहा ते 4 देवीच्यो 4 घोडे म्हणजे सातेरी, केळबाय, जोगेश्वरी आनी ब्राह्मणी. तशेंच हे घोडे सगळे ही न्हेसोन अशे होळयेक वचून होळयेक उजवी हातीन घालून ते ग्रावंडार येता. मंडळ गिरो कोळ गिरो म्हणून देव आहा त्या देवाच्या मळार येता. थंय येयले की सगळे ते अशे रावंड मारता, देवाक नमन करता आनी ते परत बाकीचे भाव पळय 7 भाव आसा ते आपल्या पारंपारीक जाग्यार रावता, तांकां हाडपाक वयता. ते मागीर तशेंच पयलीं आमचो दुसरो भाव आहा 2 नंबरचो पालकार, तो आपल्या पारंपारीक जाग्यार रावता. तशे 3 घोडे ते सातेरी, जोगेश्वरी आनी ब्राह्मणी हे आमचे घोडे वचोन थंय त्या जाग्यार अशे नाल दिता, एकामेकांक नाल बदलता आनी परत एकामेकांक बाकीच्यांक हात दिता. एक मुख्य घोडो आहा तो नाल दिता, तांचो मुख्य घोडो आहा तोय नाल दिता ह्या घोड्या मुख्य घोड्याक. आनी बाकीचे ते अशे हात घेता आनी ताका आमी ते हात बॅट म्हणटा आनी तांकां परत आमच्या भितून घेता. आमचे 4 आनी ते 3 7 घोडे येता. मागीर ते परत अशे ते देवा कडच्या मळार येता जे घोडेमोडणी जाता थंय. थंय येवन परत ते एक रावंड मारता आनी तो 3रो भाव तुमचो हो आहा चरवणकार ताका हाडपाक वयता. तो आपल्या जाग्यार येवन उबो आसता. पारंपारीक तेजो जागो आहा ते ठरावीक जाग्यार उबो आसता. थंय येवन मागीर तेजे तशे 2 घोडे आसता चरवणाचे. एक सातेरीचो एक आनी केळबायचो एक. ते दोनूय घोड्यांक आमचो हे मुख्य घोडो आहा तो ताका तसोच नाल बदलता एकामेकाचे आनी हात बॅट करून ते भितून घेता. ते तशेंच तेंच्या पालकांच्या सायडीक अशे लायनीन उबे रावता. परत ते सगळे येयले की परत एक देवा कडेन येता. सगळे जाण देवाक परत नमस्कार करता, एक रावंड मारता आनी बाकीचे घोडे पळय आहा हिवरे, गोळावली, रिवे आनी हिवरे फोर्ट बुद्रू हांकां हाडपाक ते थंय वयता. ते पारंपारीक जागो आहा त्या जाग्याचेर वयता. देव दामोदराक नाल दवरून भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन दक्षिण गोंयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. बुधवारा दीसभर दाबोळे आनी वास्को मतदारसंघात भोंवडी करतले, तशेंच बेरेस्तारा, फोंडा आनी शिरोडा मतदारसंघात प्रचार करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. प्रचार आजच्यान सुरू केलो वास्को मतदारसंघात संपूर्ण दिवसभर. आज सकाळी ते आयले, सकाळपासून आता दामोदराचे दर्शन घेवन प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. हाच्या नंतर मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते सांजचे 4:30-5:30 पर्यंत ती ह्या मतदारसंघात आसतली आनी मागीर सांजची 5:30 नंतर दाबोळी मतदारसंघात. त्यामुळे आज 2 मतदारसंघ दाबोळी आनी वास्को. फाल्यां मागीर फोंडा आनी शिरोडा
आणि त्यामुळे 5 एप्रिलपर्यंत आम्ही संपूर्ण 20 मतदारसंघा भितर तिचो दौरो जातलो. त्या दरम्यान आम्ही प्रामुख्यान आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे बरोबर तिची मिटींग आसतली, सगळ्यांनी तिचें इंट्रोडक्शन आणि परत मागीर नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आनीक जो दौरो जातलो 2 वेळार, ते दौरे लोकांक मेळप, पब्लीक वगैरे हे सगळे आसतले. आणि त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोंय दक्षिण गोंया भितर ही संपूर्ण हाच्या भितर म्हळ्यार आज त्याच्या बरोबर हांव आसा, आमचे आमदार आसात, आमचे सुवर्णा टेंडुलकर आमची ह्या दक्षिण गोंयची जिल्हाध्यक्ष आणि सगळे आमचे प्रमुख सगळे कार्यकर्ते आज आसात. पयलीं तुमकां शिगम्याची हुलुलीत परबी. आज आमी दामबाबाचे आशिर्वाद दर्शन घेवपाक आयल्या आनी हांव दामबाबाक हें मागतां की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोवा, जय भारत. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी प्रदूषणा आड लोकांनी घातिल्ल्या याचिकांचे आपण स्वागत करता. कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणान स्मार्ट सिटीच्या कामाचो लोकांक त्रास सोंसचो पडटा, देखून लोकांनी फायल केल्ल्या PILाक तेंको दिता अशें मत महापालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. See, now the contractors, if they have not also been following their thing, it is correct. If people filed a thing, it is good. Also, the contractors also should learn a lesson that they also are causing a lot of inconvenience to the people. I mean, we have been out there addressing the issues of the people now since day one also. Now it's good. I welcome this. We've been going out and doing inspections also now with everything also now. So even now the works that some of the contractors have done, they have sealed some of our drains. Now we have asked them. Now I think this is the first time also that they've opened up these drains after 20 years also now. There's huge Portuguese drains that we have now. They are getting those done roads there also. Yeah, last year also, see, even I just want to remind you, even last year also there was no major flooding in Pachim. That is the first time in I think 2 decades that it has thing. That in itself is a huge feat. We worked with the contractors gave us labor, we opened up some of the old Portuguese drains. So like that we want to make sure that this year also there are no issues. पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान देवीक नाल दवरून भाजपान आपल्या लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात केली. श्रीपाद नायक हाणें आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळांत गोंयांत जायते प्रकल्प उबारल्यात. तांच्या कामाचेर प्रश्न उपरासप्यांनी ते प्रकल्प वचून पळोवचे, तशेंच दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराक 60,000 परस चड मतांनी वेंचून हाडपाचो दावो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. आज आमी पळयता की फिर एक बार मोदी सरकार आणि अबकी बार 400 पार हो नारो भारतीय जनता पार्टी देशभरात दिला आणि ह्या नाऱ्याच्या नेटाचेर आमकां खबर आसा NDA 400 पार आणि भारतीय जनता पार्टी 370 पार आणि या 370त भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोंयांतली आणि दक्षिण गोंयांतली दोन्ही कमळां ही फुलतली आणि पळोवपा खातीरच हांव सगळे गोंयच्या जनतेक उलो मारता. आणि आज आमी पळयता की फाटल्या 10 वर्सांक ज्या पद्दतीन गोंयांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी करपाक शकले, तेच परत एकदा डबल इंजीन सरकार हाडपा खातीर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय खासदार निवडून हाडपा खातीर समेस्त गोंयच्या जनतेक आमकां सहकार्य करचें. उत्तरेंतल्यान भाऊ गेली 25 वर्सां कंटिन्युअसली तुमी सगळे समेस्त गोंयकार मोठ्या उमेदीन निवडून येता. परत एकदा भाऊक थंयच्यान निवडून दिवचो गोंयची सेवा करपा खातीर. गोंयांत केल्ले वेगवेगळे प्रोजेक्ट सातत्यान म्हणजे बरेचशे जाण विचारतात भाऊक कितें केला काय म्हणून. हांव तांकां विचारता तुमकां दिसना काय म्हणून. आणि आयुष प्रोजेक्ट जो पुराय देशांत ना अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट करपाक शकले आसात. तो प्रोजेक्ट आमी आमच्या धारगळ सारकेल्या गावात करपाक शकले. आयुष्यातली 2 हॉस्पिटलां जे मडगांवांतल्या आमच्या मोती दोंगराचेर सुरू आसा, आमच्या बेळग्या गावात सुरू आसा. भाऊ जेन्ना आयुष मिनिस्टर जाले तेद्या वेळार हे दोनूय प्रोजेक्ट आमी गोंयांत हाडपाक शकले. आज दोनापावल हांगा आशिल्ले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जर ताचो फावंडेशन स्टोन जर केन्ना घातलो आसत जाल्यार भाऊ जेन्ना आमचे टुरिझम मिनिस्टर आसले पहिल्या फेजीत तेन्ना तेज्या वेळार आमी वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटाचो प्रोजेक्ट जो आसा हो तेज्या वेळार घालपाक शकले. फाटल्या 25 वर्साच्या काळात कोट्यांनी रुपया खर्च करून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवांतल्यान जे तयार करपाक जाय आसले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर भाऊच्या टेन्युअरात आमी पुराय करपाक शकले. हांव परत एकदा भाऊचे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करता, कारण खऱ्या अर्थात आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकलेले आसा. पल्लवी ढेंपे हांकां भारतीय जनता पार्टीन उमेदवारी दिल्या. पल्लवी ढेंपे हांवें सांगल्या तशें डेम्पो परिवाराचें काम हे पुराय गोंयाक खबर आसा. म्हणजे सातत्यान डेम्पो चॅरिटेबल ट्रस्ट आसतले किंवा त्यांचे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसतले, तांच्यो वेगवेगळे इंडस्ट्रीज आसतले, ह्या माध्यमांतल्यान गोंयाच्या काना कोपऱ्यांतल्यान त्यांचें काम आसा. भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सदोदीत उबे आसा. आणि ही 2 मेळ्या उपरांत निश्चितरित्या दक्षिण गोंयांतलो सीट परत एकदा
60,000च्या मताधिक्यान आम्ही जिंकले हे हांव मोठ्या प्रमाणात सांगतो. पेडा बाणावले भाडाच्या कुडीन रावपी कर्नाटकाच्या विश्वनाथ सिद्धनल ह्या दादल्याचो खून जालो. तो दादलो आपल्या बायले सयत भुरग्यां वांगडा भाड्याच्या घरान रावतालो. हो खून आयतारा जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पुलीस तपास करून कूड पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडल्या अशी म्हायती उप अधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. फुडलो तपास चालू आसा. चालू आसा रायट ना क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळयता ना पळयता आमी आतां सद्या पळय आतां कांयच सांगूंक शकना. जस्ट ना आतां आमी रायट नाव येयला ते काम चालू आसा. सो आतां कांयच आमकां डिटेल्स तुमकां दिवंक मेळचे ना. एप्रोपर टायमार तुमकां दितले. सर केन्ना गेली आतां आमी जस्ट अबाउट जाले 1-2 वरां पयलीं आमी आयला तेन्ना कळ्ळें आमी ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कितें सस्पेक्ट कितें मार्क कितें चालू अजून आतां कांयच सांगूंक शकना तुमकां आमी. कितें डिटेल्स तुमकां दितले शेअर करता. इंजरी बी कितें मेळ्ळेले हा थोडे आसा ताजे. आतां पळयता न्ही आतां अननॅचरल डेथ आमी रजिस्टर केला. तितून ताजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता. फुडें तेजे वयल्यान आमकां फुडें कळटलें. पोस्टमॉर्टम करतरी कळटा. करतलें सगळें कळटलें. आतां बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टम धाडून दिता. सो मागीर फुडें आमी कितें आसा तेजे वयल्यान आमकां डिटेल्स कशें कितें आहा तुमकां आमी डिटेल्स फुडें आफ्टर शॉर्ट टायम दिता. ओके थँक्यू. आज दनपारां कोलवा पुलिसाक एक कॉल आयलो. कॉल येतकीर तांकां कळ्ळें की पेडा बाणावले हांगा एक 35 वर्सां पिरायेचो विश्वनाथ सिग्नल हाजी ताजे रावत्या घरांत बॉडी सापडिल्ली आसा आनी ती रक्ताच्या व्हाळाक भितर सामकी आशिल्ली. त्याच बरोबर ताका मुयोय भरिल्ली. सो इन्व्हेस्टिगेशना दरम्यान पुलिसांक अशें कळून आयलें की विश्वनाथ सिग्नल आनी ताची बायल हांगाच रावताली. त्याच बरोबर तांकां एक 5 वर्सांची चली आशिल्ली आनी आयतारा सकाळी फुडें फातोडेर सुमार हे चली आनी ती बायल आनी एक दादलो विश्वनाथ सिग्नलाची एक्टिवा घेवन वतात. हें एक CCTVच्या कॅमेराक हांगच्या दिसून आयलें. ताचे पयलीं तांकां कांयच क्लू नाशिल्लो. विश्वनाथ सिग्नलाच्या आवयन शेनवाराक राती सुद्दां ताचे कडेन उलयल्ली आनी तेन्ना तो उलोवन ती बरें उलोवन जाल्लें आनी हें जालें. आयतारा ताणें फोन केलो. फोन काडलो ना. सोमाराक परतो फोन केलो. ते हांगा एकदां पळोवपाक आयले. ताची बायक ना म्हूण ते हांगच्यान गेले. ताजे नंतर आयज सकाळीं तांणी ओनराक सांगलें आनी ओनरान जेन्ना दार धडपाचो ट्राय केलो कोण उगडनात म्हूण ओनरान पुलिसांक सांगलें आनी ताजे नंतर हो सगळो प्रकार उपकारणार आयलो. सद्याक विश्वनाथ सिग्नलाची बायल जी हांगा पाविल्ली ती गांवांत गेल्ली अशें म्हणून कळ्ळां की होळी खेळपाक गांवांत गेल्ली आनी ती हांगा पाविल्ली. ताका कोलवा पुलिसांनी सद्या पुलीस स्टेशनार व्हेल्ली आसा आपल्या बरोबर इन्व्हेस्टिगेशनाक. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत होमखण उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. दर वर्सा जावपी ह्या उत्सवात कडक उपास धरिल्ल्या भक्तगणांनी देवीचो कळस घेवन अवसारी मोडान पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. हो उत्सव पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. बोड्ड्या दिवचलचो पारंपारीक होमखण उत्सव म्हटल्यार बोड्डेच्या शिगम्याचें खाशेलें वैशिश्ट्य. पारंपारीक मिरवणूक काडल्या उपरांत हो होमखण पेटयता. ह्या उत्सवाची खासियत म्हटल्यार ह्या उत्सवान देवीचो कळस घेवन अवसारी मोडान अग्निदिव्य करतात. उपरांत कौला जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाता. आमचो हो पारंपारीक उत्सव जाता हांगा. त्या उत्सवाक आमचे थंड जे आहा ते 5 दीस व्रत धरतात देवीचे आनी वर्साचे 12 म्हयने आमी ह्या दिसताना आमी उत्सव साजरो करतात आनी हे आयचो एक दीस आमच्या वडीचोळेच्या पटांगणान वडीचोळेच्या पेड्यार आमी साजरो करतात. थंय आमी कळस वाजत गाजत थंय कळस दवरतात आनी सगळे भक्तांक आमी सगळे भक्त मंडळी आमचे कौल घेतात आनी रातचे बरोबर 11 वरांचेर आमी कळस घेवन हंगाऱ्या फेऱ्या मारता वाजत गाजत आनी नंतर अग्नी दिता आनी आमी मागीर सामके आमची पारंपारीक झर जी गांवतडी आहा त्या झरीर आमी वयता आनी आमी स्नान करतात आनी शुद्ध जातात आनी मागीर आमी सातेरी देवस्थानाक वयतात. थंय आमचे नवे धोंड दिवपाक कोण आसतात तांकां आमी मानयतात. थंय देवीचो कौल घेतात आनी देवीचो कौल घेतल्या मागीर आमी मामाच्या देवळान येतात रवळनाथाच्या देवळान येतात. अशें करीत करीत वाजत गाजत आमी चवड्यार पावतात आनी तेच्या पयलीं आमचो नाट्यप्रयोग सुरू जाता आनी आमी हांगा वडीशोळ्याच्या स्थानार पेड्यार पावले बरोबर आमी इतकें आमचो नाट्यप्रयोग करून सोंपता आनी आमी वडीशोळ्याच्या स्थानाचेर आमी कळस दवरतात आनी आमचे जे भक्तगण आहा आमचे जे कोण आहा ते देवीचो कौल घेतात आनी एकटो आमी अग्नी पार करतात आनी आमचो जो बोर्ड आहा त्या अवसाराच्या सकट तो अग्नी प्रवेश करून करतात
आणि अशा दबाज्यान आमचो हो उत्सव कितलीशीं वर्सां आमी साजरो करीत येतात आणि प्रचंड भावीक आमचे ह्या आमच्या उत्सवाक सपोर्ट दितात, आमकां सहकार्य करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे जुनस वाड्यार नारोबा देवळा कुशीक CRZ विभागाचे उल्लंघन करून बांदिल्ल्या बांदकामाची मांद्रे पंचायती वतीन मंगळारा पळोवणी केली. थळावो संदेश सावंत हांणी बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी कागाळ केल्ली ते प्रमाण पंचायतीन ही पळोवणी केली. सध्या ह्या बेकायदेशीर बांदकामा विरोधात पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडिल्ली आसा. जुनस वाड्यार वॉर्ड नंबर 8 ह्या भागाचेर एक संदेश सावंत हांगालोच ग्रामस्थ तेंच्यांनी एक कंप्लेंट दिल्या. कोण एक संजीव कुमार म्हणून इलिगल कन्स्ट्रक्शन. आमी इमिजिएटली ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडून आयज सायड इन्स्पेक्शन आसलें, पण तो संजीव कुमार हांगा हजर ना. आमी आमचें काम केलां, इन्स्पेक्शन बीन जालां सगळें, पण खरोखरच वायट दिसता हे पळोवपाक. कारण हे CRZ एरिया आनी MDR रोड आनी हांगा ह्या अशा लोकांचो ह्या रहिवासींचो कोणाचो विचार न करता हांगा आमचे सकयल नारोबा देवस्थान आसा. आनी आयज हे कुमार बीन हे वर्मा हे सगळे भायले लोक, आनी भायले लोक हांगा येवन आमच्या ह्या जुनस ह्या वाड्यार हो मांद्र्याचोच एक वाडो आसा, मांद्र्याचोच एक भाग आसा, आनी ह्या वाड्यावयले लोक हे कशे तांकां सहन करतात. कारण ह्या वाड्यावयल्या लोकांनी ही कंप्लेंट न्हू, जेन्ना तांच्यांनी हांगासर बुनियाद मारपाक येता तेन्ना सगळ्यांनी उबे रावूंक जाय. आमी एके सायडीन म्हणटा पंचायतीचेर आरोप करतात की पंचायतीन हे देवस्थानां वाचोवपाक जाय, तितलेच ह्या ग्रामस्थांनी हांगासर जे कितें नाका जाल्ले धंदे करतात, हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन. हांगा ते सेप्टीक टँक सकयल आमचें देवूळ आसा, हांगासर देवस्थान आसा, आनी हे गोश्टी हांगासर आयज पळोवपाक गेल्यार एक 1.5 ते 2 मिटरांची प्लिंथ आसा, हांगासर एक हॉलो उबे केल्यात. वायट दिसता पळोवपाक, कारण हे ग्रामस्थांनी नजरेन आमच्या हाडून दिवंक जाय. पण आमचे कडेन जे कितें पंचायत आसा ते कितें इलिगल आसा ते इलिगल, आनी असले आमी हांगा खपोवन घेवचे ना. निदान हांव तरी एज अ सरपंच म्हणून हांव खपोवन घेवचो ना. हांगा बारीक पळयात तुमी हो MDR रोड, आनी हे जर अशें चालू उरलें जाल्यार तो रोड कोसळून वचपाचो. सो हेचेर आमी जे कितें कारवाई करपाक जाय ते आमी करतले. जे पंचायतीन जे कायद्यान जे कितें आहा हे इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आमी कडक कारवाई करतले. CRZ एरिया असल्या कारणान CRZाकूय आमी हेची नोटीस आमी एक जे धाडपाक जाय नोटिफिकेशन ते आमी धाडटले हांकां CRZाक. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. V Fashion TV Salon, it's an international brand which has recently opened in Costa Davos near Gallin Restaurant, Margao, Goa. It's an unisex salon. At this Holi festival, we are offering a 40% discount on all services from 25th March to 27th March 2024. Avail this exciting special offer and get a surprise Holi gift too. For more details, contact 8625 925 299 and 7208 008 506. हांव पयले सुवातेर गोमंतक वर्तमानपत्राक 62nd वर्धापन दिना बद्दल हांव तांकां शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक एडिटर तशेंच पत्रकार आमचे भावंडे आहा तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा पयले सुवातेर दिता. आनी गोमंतक हे वर्तमानपत्र हांव पयलींच्यान सगळे एक फेवरेट जाल्लो आहा आनी सगळे जाण